चेन्नई पावसान लोकांचे हाल जाल्यात। गोंयांत बीजेपी रक्षा मंत्र्याच्या वाडदिसाचो दबाजो करता म्हूण काँग्रेस बोवाळ मारता। गोंयांतूय अर्थीक संकट आसतना कोट्यांनी कड्डून कसले वाडदीस करतात काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। पर्रीकाराच्या वाडदिसाक फंड एकठांय करपी बीजेपीन तो फंड खंय चेन्नई आनी गोंयच्या गरजू लोकांक वाटचो। पर्रीकाराच्या वाडदिसा पणजे 144 कलम लायल्यार खंय लोकशायेचो खून जातलो। सो गोयची फायनान्शियल पोझिशन सारखी काबार जाल्ली आसा। सरकार रीण काढून सरकार चलता, ह्या खातीर ताजो सत्कार काय काँग्रेस पार्टी, मनोहर पर्रीकर आनी त्यांचे जे बाकीचे सगळे लिडर आसात, मुख्यमंत्री आनी त्यांचे मंत्रिमंडळ, त्यांचे अध्यक्ष, हेंचे कडेन नम्रतेन आनी खांतिकायेन मागतात तूं हे तुजें जे पयलीं उतर दिल्लें, कारण तूं खुबशी यू टर्न केली, पूण हें तुजें सामकें पर्सनल जितलें यू टर्न आशिल्लें, गोंयकारान तुजेर विश्वास दवरलेलो की सत्कार बी तूं करून घेना, तूं त्या उतरा कडेन वच परत। हो सत्कार तूं जाहीरपणे लोकांक सांग की आपूण कॅन्सल करता आनी जितले जे फंड्स नी रेज केल्ले आसा ते फंड्स ताबडतोब तुजी एक बीजेपीची टीम धाड, सरकारी यंत्रण धाड तामिळनाडूक, आनी जे सामके गरजूवंत आसा, जांकां जेवणाचे जे उदकाचे जे प्रश्न आसा तेंचे कडेन तूं ही येवजण पावय, तुजी हे सगळे तुजे सत्काराचे पयशे थंय पावय। ती असल्या कारणान जे चेन्नई चल्ला, जे आमचे LOC लायन ऑफ कंट्रोल जी आसा ताजेर हाय अलर्ट आसा, हे परिस्थितीन बर्थडे सेलिब्रेट करप हे म्हाका तरी दिसता सबंद देशाक एक रॉंग सिग्नल धाडटले। दुसरी गजाल जी आज आमच्या कानार पडटा ते म्हणल्यार पर्रीकाराच्या बर्थडे दिसा सेक्शन 144 इम्पोज करपाचें इन एंड अराउंड सिटी। 144 जर इम्पोज करीत ताजे बर्थडे दिसा जाल्यार म्हाका दिसता अनदर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जातलो। आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोन ताचे चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत कोलवा दर्यादेगेर रस्तो नितळ करून घेतलो। रस्त्यावेले रेवेंक लागून लोकांक स्कूटरी, मोटारसायकली चलोवंक त्रास जातालो। एवरी इयर हांव मेंटेन करतालो, लायट जावं सफाई म्हणटा कोणा थिंग आदार ना, आमचे सरकार कितको करता, पंचायत कितें करता म्हाका खबर ना, पण म्हाका हांव हे विलेजीन सदां येवपाचो आनी म्हाका दिसता बाबा हे ट्युरिजम तो प्रमोट जातलें, सगळें घरान सगळें सारकें आसपा जाय, तेन्ना ट्युरिजम प्रमोट जावपाक शकता। हिंगा साफ सफाई कांय ना, सगळी माती पयलीं तुमी कितलें जालें तें, सो म्हाका दिसता 2-3 दीस लागतले सगळें साफ करपाक। सो हांवें म्हणलें बाबा हे साफ करून काडटा, सो मुगे चॅरिटेबल ट्रस्टाचेर म्हज्या मनशां घातले आनी साफ करून लायलें। सीजन ना आतां उलो खंय बाबा, सीजन स्टार्ट नोव्हेंबर ऑक्टोबर जाता। म्हाका दिसना ट्युरिजम आहा म्हूण गोंयांत, tourism totally dead. I don't find any tourism here. हिंगा रातचे 6-7 येयले सगळे शॉप बी बंद करून गेले, कांयच जालें ना, सगळी माती पयलीं तुमी कितलें जालें तें, सो म्हाका दिसता 2-3 दीस लागतले सगळें साफ करपाक। सो मुगे चॅरिटेबल ट्रस्टाचेर म्हज्या मनशां घातले आनी साफ करून लायलें। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे गोंय शाखेन मडगांवां बाबरी मशीद उडोवपाच्या घडणुके निमतान एका दिसाचे लक्षणीक धरणे धरले। बाबरी मशीद परत बांदून दिवपाची म्हूण फ्रंट मागता। हे प्रोटेस्टाचो म्हत्व इतलो आसा की लोकांक आमी एक याद दिवंक शकतात कितें जे 1992 6 डिसेंबराक जे काळो दिवस जाल्लो, जे आमगे कॉन्स्टिट्युशनाचेर एक व्हडलोसो एक हमला केल्लो हे जे फॅसिस्ट लोकांनी, तसले फॅसिस्ट मुखार असले जावचे न्ही। आनी आमची जी मस्जिद जे जाग्यार आशिल्ली इतली 425 इयर्स ओल्ड मस्जिद, तेका रिबिल्ड करून आमकां आमचे न्याय दिवपा खातीर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया सदांच लोकांक उलो मारता। बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमतान अखिल गोवा दलित महासंघाची कार्यावळ जाली। कार्यावळीत भुरग्यांक शिश्यवृत्ती आणि इनामां भेटयली। 141 दिवसांमध्ये एकट्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण घटनेचा मसुदा एकट्याने तयार केला। बाकीच्या मेंबरची परिस्थिती सांगितली आणि वाचन लेखन सगळं केल्यानंतर फायनलाइज केलं। आंबेडकरांचे उद्गार आहेत की मला जर हिंदुस्थानचं वाटोळं करायचं असतं तर मी एका क्षणात केलं असतं, पण मला हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये माझं नाव लिहायचं नाही असं वाईट मार्गाने, आणि मी हिंदुस्थान हा माझा देश आहे आणि मी या देशाशी प्रतारणा करणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।